लॉंग स्टँडींग डिमांड हॅज बीन फुलफिल्ड। जे लोकां उतर दितले ही बस हांव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनची एक बस दितलो म्हणून आज एक नवीन बस तांकां दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसां भितर सेकंड बस येतली। म्हणजे जी अडचण लोकां जाताली बस्योच आसनासल्यो चड करून आमचे गरीब लोकां म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम तेंचे सुटावो जाल्ले आसा आनी दे आर व्हेरी हॅपी। तुवें पयला वी वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रीप, हाव हॅपी द विमेन फोक वेर इतले तेंचे हसते चेहरे चोवन म्हाका दिसता खरें खुशी भोगली कित्याक सरकारान म्हणजे लोकां मेरेन पावपाचें कामां जी करपाची आसता एक उदाहरण हांगा म्हाका दिसलें की हाव हॅपी दे बिकम ऑन स्मॉल थिंग्स। हे पयलीं जावपाक शक्य नासली कित्याक कोवीड आयले मागीर बस्यो आमचे कडेन नासल्यो नवीन रुटार थोड्यो बस्यो धाडल्यो आनी आमकां हिंगा धाडपा बस नासली। पूण हाल्ली एक हांव आयलो तेन्ना हिंगा एक ग्रिवेन्सीस एक वर्स पयलीं आमी हे बस दिवपा काम खूब पयलीं जावपाचें पूण आमचे प्रायवेट ऑपरेटर जे आसा ते आमकां एप्रोच जाले आनी सांगपाक लागले ना आमी सारके बंद पडटले मातशें हें करनाका आमी वेवस्थीतपणे लोकां बस दिता म्हणून। पूण पळोवपाक गेले एक वर्स लोक सारके सफर जाले तेंचे कडेन ते चलोवपा जावना तेन्ना कदंबाची सारकी आवश्यक गरज आसली आनी ती गरज आज आमी फुलफील केली आनी ताका लागून म्हाका चड खुशी भोगता। आनी इम्पॉर्टंट पंचायती कडेनसूनूय म्हणजे डिमांड येयलो आनी आमचे सरपंच डेप्युटी ते सगळे म्हाजे कडेन मागपाक लागले की बस आतां घालया म्हूण ताका लागून हें ताबडतोब हांवें काम करून दिलें।